पब्लीक हियरिंगाच्या नावार ते अख्ख्या जगान पळयले. लज ह्या सरकारान अक्षरशः लज कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवपा सारकी पाळी हाडलेली आहा तेंच्यांनी स्वताचेर. कितें करपाक कितें सोदता ती सरकार? तुम्ही पब्लीक हियरिंगाक पब्लिकाक पार्टिसिपेट जावपाक दिना. हे जर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स जे लोकांनी आपले इनपुट्स दिवपाचेच ना जाल्यार कित्याक नाटकां करतात? म्हणून तुम्ही कला अकादमी दवरलेले वेन्यू नाटकात करपाची आसलेली म्हणून. आमी गोंयचो आवाज खर निर्शेध करता. हे सरकार जे कितें करपाक सोदता, आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आहा तांकां तुम्ही संदीच दिवंक ना भितर सरपाक. कोण येवन उलयतले दिसलेले? आनी हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तुम्ही केला तर कोणाक लागून? जर तुमकां गोंयच्या लोकांक ते पळोवपाक, तेजेर कमेंट करपाक, तेजेर इम्प्रुवायजेशन करपाक जर संदी दिवपाची ना जाल्यार हो कोणाक लागून प्लॅन? आमकां अशें कळोन येयल्लेलें आसा की हो प्लॅन फायनलायज जावच्याच पयलीं कोस्टल झोनान जितले जागे पडटा ते ऑलरेडी तुम्ही मार्केटान हाडलेले आसा, वेव्हार चालू जाल्लो आसा. आनी तुम्ही ही सरकार इलेक्शनाची फंडिंगाची तयारी करता अशें आतां आमकां दिसून येता. तुमचे स्वताचे कार्यकर्ता तांकां सुद्दां तुम्ही भितर घेवंक ना त्या दिसा. म्हणजे कितें करपाक कितें सोदतात तुमी? तुमकां फक्त आतां कितें इलेक्शनाच्या टायमार वोटींग मारपाक आनी तुमच्या वांगडा भोंवपाकूच ते जाय? तेंचे जागे, तेंची घरादारां गेल्लेली वयता हे तुमकां कांयच फरक दिसना, फरक पडना? फाटले फावटी ड्राफ्ट म्हणून धाडलोच तुम्ही, सगळ्या पंचायतीन धाडल्यात. लोकांनी स्वताचे प्लॅन करून दिले पंचायतींनी लोकांचे इनपुट्स घेवन. ते प्लॅन, ते इनपुट सुद्दां तुम्ही कन्सिडर करूंक ना ह्या प्लॅनांनी. आनी ते लोक येवन सांगतले म्हणून तुम्ही तांकां भितर सुद्दां घेवंक ना. ही सरकार फक्त रियल इस्टेट लॉबींग लागून वावुरता आनी ते कॅसिनो लॉबींग लागून अशें आतां दिसून येयल्लेलें आसा. मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट काडला की लोकांक तेंच्यांनी संदी दिल्लेली खंय खंय रस्त्या वयल्यान आपले इनपुट्स दिवपाक संदी दिल्लेली. पब्लीक हियरिंग आसलेली काय ती पुलीस हियरिंग आसलेले? लोकां पेक्षा जास्त थंयसर पुलीस आसलेले. ते माचेर बसलेले ते तोंड उगडपाक तयार नासलेले थंयसर. एक्सपर्ट कमिटी खंय ती? एक्सपर्ट तोंड उगडनालो कसली एक्सपर्ट कमिटी? फ्रॉड करपाक? कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाच्या नांवांचेर फ्रॉड करपाक? आमी ह्या सरकाराक सांगून दिवपाक सोदता की तुमी ह्यो जो आमचे गोंय विकपाचो जो तुमी यत्न करतात पळय, जो तुमी विडो उखल्ला ते आमी कशेंच तुमकां सक्सेसफूल जावपाक दिवचेले ना. आमी ह्या विशयाचेर आमचो एक्सपर्ट बाब रोशन माथायस तुमकां डिटेलान सांगतलो. हे जे पब्लिक हियरिंग जे संडेच्या दिसाक आमच्या गांवांत जाल्ले ते एक्चुअली कंडक्ट केला गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, GCZMA CRZ अथॉरिटी ती. आणि कायद्या प्रमाणे तेणीन एक्चुअली तालुका वायज पब्लिक कन्सल्टेशन घेवंक जाय आणि ती बरी गोष्ट. आमकांय जाय, आमकां हर एक गोंयकाराक जाय की हो प्लॅन एक बरो प्लॅन जावपाक जाय म्हणून. आनी कारण कित्याक की हो प्लॅन फुडें 15-20 वर्सां हो प्लॅन आमकां कोस्टल झोन हे उरतले आमकां. सो ह्याच्या बाबतीन आमकां प्लॅनिंग करूंक मेळटलें. आमच्या दोरयो, नदयो हे सगळे आमकां साल्वार करूंक मेळटले, म्हणजे प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन ऑफ दीज एरियाज. सो हो CZMP प्लॅन जो आहा, वो CZMP प्लॅन फकत दर्या देग ना, हर एक फिशरमॅनाक एफेक्ट जाता,
शॅकवाले आसा, वॉटर स्पोर्ट्स आसा, आनी ते भाशेन हर एक गोंयकाराक हो एफेक्ट जाता. कित्याक आमी सगळे बिचीर वयता, तेजे एक धंदो आमी करता, टॅक्सीवाले ते धंद्याचेर डिपेंडिंग ऑन द शॅक्स, इंटरडिपेंडंट आमी सगळे गोंयकार 15 लाख गोवन्स आर एफेक्टेड बाय CZMP प्लॅन. त्या भायर ह्या बिचीचेर, नदयोचेर कितें कितें जातले तेजो परिणाम कोणाचेर जाता? टुरिस्टाचेर, इंडियन टुरिस्ट एज वेल एज फॉरेन टुरिस्ट. सो इथेन कितें सांगूंक सोदता हांव की इम्पॉर्टंट फॉर गोवा. आतां इतल्या लोकांक तर हो जावंक जाय. एवरी वन ऑफ दीज आर इन्वायटेड फॉर अ पब्लीक मिटींग. सो पयली गोश्ट म्हणटा ती, जेन्ना पयली नोटीस येयल्ली ऑन 30th January की हियरिंग जातले ऑन 7th March and it will be at Taligaon Community Center and Ravindra Bhavan on the 7th authority GCZMM पळय म्हणटा. तर जेन्ना तेणी नोटीस घातलो तेणी सांगले की सगळे पंचायतींनी प्लॅन मेळटले पळोवपाक, ऑनलायन मेळटले पळोवपाक. एक वीक पासून तेजे उपरांत आमी चॅक केले, इंटरनेटाचेर हे प्लॅन नासले. आमी मागीर सोशल मिडियाचेर घातले प्लॅन ना म्हूण, मागीर दुसरे दिसाक तेणीन प्लॅन घातले. एन आयज पासून थोडे विलेजीचे प्लॅन अजून घाल. पंचायतींनी थोडे पंचायतीन एक 6 तारीख मार्चाच्या प्लॅन्स तारखेर पंचायतींनी प्लॅन्स पावले आहा. हेजे उपरांत 4 दीस पयलीं, 7th 4 दीस पयलीं अराउंड 3rd or 4th आनी एक नोटीस येता पेपरान. पूण हो नोटीस घालता कोण? नॉट गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, हो घालता कलेक्टर ऑफ नॉर्थ, कलेक्टर साऊथ. आता प्रोग्राम कंडक्ट करता GCZMA, नोटीस घालता कलेक्टर. कलेक्टर कितें सांगता? वेन्यू इज चेंज्ड फ्रॉम तालिगांव and now it will be at Kala Academy. एक तर प्लेस चेंज जाली. टायमिंग will be from 10:30 to 5 o'clock. टायमिंग चेंज जालो. Only people can come who will register via email or who will come to the office and give written application. They from them 150 people will be chosen. हे पोतून देवयले तेणीन. Only 150 people. That also only registering through email or giving a physical application. And those 150 people will be given only 5 minutes each. ते एक नोटिसान आमका आख्खे गोंयकाराचे लोकांक जे आहा, फिशरमॅन कम्युनिटी और विच एवर कम्युनिटी, आमका येदे आहले ते येदे करून सोडले. आमका वालोरत्नाचे भाशेन ते केल्ले. आमका पब्लीक हियरिंगा दिसा कितलोसोच लोक आयलो कित्याक? GCZMA नोटिसान सांगले की till 11 o'clock you can come and register. GCZMA परत नोटीस घालूंक ना that it is cancelled or the notice is changed. घालूंक ना. कोणेन घातलेले? कलेक्टरान. सो लुकिंग एट दॅट नोटीस खूप लोक येयल्लो आनी पुलीस तेजे वयर सुबेज. तेंका लास्ट पासून ते 5 पासून रावले भितर सरतले म्हण, पूण कोणाकूच घेवंक ना भितर. फकत जे 150 लोकांक आहले तेंका पासून खूप त्रास घेवंक थोडे लोक आमचे जे रेजिस्टर केल्ले ते एक अराउंड 12:30 काय 1 o'clock भितर सरले. कित्याक भायर तेंका आडायल्ले म्हण. हियरिंगाक तेणीन आतां आमकां सांगला 5 मिनटां दितले आमकां एक एकल्याक. सो तुम्हीच मेजून घेयात. आता 150 लोकांक दितले म्हूण सांगलेले परमिशन उलोवपाक. 150 लोकांक 5 मिनटां दिता जाल्यार 750 मिनिट्स जाता. 750 मिनिट्स मीन्स 12.5 hours. तेंच्यांनी टायमिंग कितें दिला? 10:30 to 5 o'clock. Is how many hours? 7.5 hours if I am not mistaken. So you are calling people who are expected to talk for 12.5 hours, but you are giving them 7.5 hours. इतून कितें म्हणपाचें आमी गव्हर्नमेंटाक? Is this correct? Is this correct? This is absolute cheating. Cheating of all the people of Goa. And म्हाका खरेंच दूख भोगता कित्याक इतून सगलो टायपाचो लोक आसा.
You have fishermen community there. You have commercial activities who are running like water sports, etc. on the beach. They are affected. Shack people are affected. People who are running guest houses are affected. People who are just having houses in the CRZ area, henka effect zata. And he kon? Irrespective of caste, creed, religion, or even party. And this is exactly what happened like demonetization. Demonetization and कितें जालें? फकत काँग्रेस वाल्याक हे दूख भोगोंक ना. फकत कोण पार्टीयन ना तेंका दूख भोगोंक ना. Even BJP fellows are standing there in the line. Same situation is CRZ plan. फाल्यां जेन्ना प्रॉब्लेम जातले CRZ हितून कोणाचे फरक जावचे ना. You are BJP, so your house will be protected. अशें जावचें ना. So हितून दूख भोगता की your own party people have cheated you. It's very sad. And तितून आमी मोदे पडले आता. And जे कोण सुसेगाद बसल्या घरा ते कोण सगळे दिल्ली वाले outside people who have got big properties in the CRZ area. आतापासून क्लब्स चालू हा. आमचे कानोयन पळय क्लब्स चालू हा. वर्सान ती GCZMA तितून डायरेक्शन दिले ते मोडपाक. चॅलेंज केले, हायकोर्टान गेले, तिंगाय हायकोर्टान सांगले मोड. सुप्रीम कोर्टान सांगला ते मोड. 2 वर्सां लागली सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येवपाक. मीन्स टोटल फ्रॉम द टाइम आय कंप्लेंट टिल आय गॉट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2 years. तरी चालू हा. आणि म्हाका फोन कॉल्स येता ते बंद करूंक जायना म्हणटा. अँड लॉस दिसता म्हाका हे सांगपाक. लेट इट कम ऑन रेकॉर्ड. CMन सांगला ते बंद करिनाका. अशें आमचे चलतले गोंयांत. आमच्या लोकांक घर बांदूंक जायना. तेंका कोण हेल्प करिना हाऊ टू लिगलायज देअर हाऊस. एमेंडमेंट करिना. जेन्ना कोणाचे MLAचे बाट प्रॉब्लेम जाता 2011 नोटिफिकेशन तेणीन आतां एमेंड केला. पूण ह्या लोकांक कोण एमेंडमेंट करतलो? आमचे गांवच्या लोकांक. सो हेजेर आमी निशेध मारता. And the public hearing जी जाल्या it was completely illegal. कित्याक नोटीस थोडे 3 दिसान नोटीस दिवंक जायना. सो कंप्लीट इल्लीगल मीटिंग. त्या दिसा आमचेशीन कोणूच उलोवंक ना. मेंबर सेक्रेटरी आसलो, 2 एक्सपर्ट मेंबर आसले, ते मोने कशे बसलेले थिंगा स्टेजीर. आमी कितले प्रश्न विचारले तेंका, पूण मोने कशे स्टार्टिंग टील एंड एक उतर उलोवंक ना आमचेशीन. दिस इज नॉट पब्लीक हियरींग. सो आमी मागता की हो पब्लीक हियरींग खरेंच जावचो, बरे भशेन जावचो. आमकांय वांटो घेवंक जाय, आख्खे गोंयच्या लोकांक वांटो घेवंक जाय. पूण ते पब्लीक हियरिंगा पयलीं मातशें आमी मागता टू GCZMA to please conduct village wise awareness programs and help the people to understand their plan so that there is no fights and no discrepancies in the plan. And हांवें त्या दिसा सांगले हियरिंगाक, आनी हांव परत सांगता, we are in favor of a very good CZMP plan for Goa. It has taken us 12 years to create this plan. We don't mind waiting a little more, but give us a good plan for Goa. Thank you. आता आमच्या वांगडा आसा बाबा नारायण तारी, नारायण संतोष तारी. ते मातशे आपल्या सायडींतल्यान सांगताले. ते खारवी समाजाचे, ते आपल्या सायडींतल्यान सांगता. गुड इवनिंग. माझे नाव संतोष तारी, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज, एज वेल एज मेंबर ऑफ फोंडा क्षत्रिय मराठा खारवी समाज. 2 दीस फाटी ही जी पब्लीक हियरिंग जाल्ली 7 मार्च, इट वॉज अ रेस्ट्रिक्टेड पब्लीक हियरिंग. हितून जालें कितें, जे कोस्टल कम्युनिटीचे येयल्ले फिशरमॅन, स्पेशल फिशरमॅन, हे भायर रस्त्यार उरले आनी थोड्यांकूच एलाव केल्लेले भितर. सो हेंच्यांनी डिमांड केलो की आमकां भितर वचपाक एलाव कर म्हणून, कारण तेंचे थोडे डिमांड्स आसलेले, तांकां थोडे सजेशन दिवपा आसलेले. बट गव्हर्मेंटान तांकां रिस्पेक्ट करूं ना. तेंचे जे उतार आसलेले ते मान्य करूं ना. सो इवन हितून थोडे रजिस्टर स्पिकर आसलेले, बट तांकां एलाव करूं ना. सो गव्हर्मेंटाचो हितून कितें तरी हिडन एजंडा आसलेलो
म्हणून मायट बी तांकां अलाव करूनासतले. हे जे प्लॅन्स असले ते प्लॅन्स इट इज अ फूल ऑफ एरर्स. कारण तेतून अजून कडेन थोड्यो वॉटर बॉडीज आसा त्यो दाखोवना, थोड्यो मानश्यो आसा त्यो दाखोवना, मागीर थोडे फिशींग विलेजीस आसा ते अजून आयडेंटिफाय करपाचे उरल्या. सो CZMP बेसिकली इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लॅन, कित्याक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द फिशरमॅन, जे लायव्हलीहूड ऑफ फिशरमॅन तेंचो क्वेश्चन आसा. हो जो CRZ कायदो आसा हो बेसिकली कोस्टल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करपाकूच केला. आनी आयज CRZ एरियेन कितें आसा म्हणजे तेंची घरां जावं आनी कितें जे एक्टिविटीज आसा ते मार्क करपा खातीर हो CZMP प्लॅन करपा जाय. पण गव्हर्मेंट तांकां सारको रिस्पेक्ट दिना, नायदर तेंगेले खंयचे सजेशन्स आसा ते कन्सिडर करन आसा. सो अगेन इट इज अ बॅड गव्हर्नन्स, जो बॅड गव्हर्नन्स आसा म्हणून हे लोक रस्त्यार येयले. जे थोडे पब्लीक आसलेले, जे भितर आसलेले हॉलान, तेंच्यांनी सुद्दां डिमांड केलो की जे भायले लोक आसा तांकां भितर हाडचे म्हणून. तरी जे भितर ऑथॉरिटीज आसात तेंच्यांनी सुद्दां तेंचे कानार मनार घेतले ना. सो एज पर CRZ नोटिफिकेशन 2011 गव्हर्मेंटान प्रत्येक स्टेक होल्डर्साक कन्सल्ट करपा जाय. स्टेक होल्डर्स कोण? इट मायट बी एक्सपर्ट, जे सायंटिस्ट ह्या फिल्डान आसा, प्लस हे जे कोस्टल कम्युनिटीज जे हे कोस्टल बेल्टार रावता, स्पेशली फिशरमॅन, कारण हांकां चड खबर आसतलें की कोस्टल कम्युनिटीन कोस्टल बेल्टार कितें कितें आसा तें. कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्लॅन करपा जाय, पण गव्हर्मेंटान आयज तशें केल्लेलें ना. सो बाय दिस नोटिफिकेशन 2011 सगळ्यात पयलीं गव्हर्मेंटान कॅडेस्ट्रल मॅप म्हणजे विलेज मॅप पयलीं करपा आसलेलो, आनी तो सुपरइम्पोज करून एक मॅप करपा आसलेलो CZMPचो. बट गव्हर्मेंट कंप्लिटली फेल जाल्या. इवन दो गव्हर्मेंटान 15 मार्च एक लास्ट डेट दिल्या की आपले जे ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें आहा ते फिजिकली सबमीट करचे म्हणून. बट एज अ गोंयचो आवाज आमी डिमांड करता की ही पब्लीक हियरींग परत जावची म्हणून, कारण ही जशी जाय तशी जावना. सो CMान एक स्टेटमेंट केला की सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज खंय दिल्ले ड्राफ्ट CZMP करपाक, आनी ही वॉज इन कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट विथ बोथ द कलेक्टर्स. पण आमकां अशें ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा ती खंय ऑपॉर्च्युनिटी ही दिवच ना. लोकांक जे कोस्टल बेल्ट कम्युनिटीज भायर आसले तांकां भितरूच येवपाक दिवना जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी आनी खंयची. सेकंड आमचो निलेश काब्राल हेणें स्टेटमेंट केला की गव्हर्मेंट वील कन्सिडर खंय रिलेवंट ऑब्जेक्शन जे फायल केल्लेले ते, जाल्यार ताका म्हणटा की ताका सांगपाक सोदता की हेज्यान पयलीं ऑब्जेक्शन सजेशन दिल्लेले गव्हर्मेंटाक, बट ते सुद्दां कन्सिडर जावना. सो हितून जस्ट टू कन्क्लूड की हो जो बॅड गव्हर्नन्स आसा म्हणून हे लोक आमचे जे कोस्टल कम्युनिटीज आहा ते रस्त्यार येयले, आनी गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबाउट द CZMP प्लॅन. थँक यू व्हेरी मच. तर तुम्ही आता पळयल्यात की आमच्या एक्सपर्ट्स पॅनलान खूब हेजेर अभ्यास केल्लो आसा. गोंयच्या आवाजाच्या एक्सपर्ट्स पॅनलांनी खूब अभ्यास केल्लो आसा. पूण ह्या सरकाराक इच्छा ना, सरकाराक गोंयाक लागून काम करपाची इच्छा ना. हे सगळे रियल इस्टेट धंद्यान गुंतलेले लोक, तांकां आतां कोस्टलायन ही मार्केट करपाक सोंपी पडटली, आनी इलेक्शनूय आतां तोंडार आसा. त्या फंडिंगाचे पयशे तयार करपाक लागून, फंड्स तयार करपाक लागून आतां गोंयचे हे कोस्टलायन विकपाक तयार जाल्लेली आहा ही सरकार. इंजिनियरींग एक इनपूट दिता. फाटल्या फावटी ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स यांच्यानी गांवांत धाडले. गांवच्या लोकांनी तितून आपले इनपुट्स दिले, आपले स्वताचे प्लॅन्स थोड्यांनी तयार केले आनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक सबमीट केले. हे जे प्लॅन आता तुम्ही इतले कोट्यांनी पैसो खर्च करून जे तयार केल्लो आसा हो ड्राफ्ट 2 जाता. इंजिनियरींग प्रॅक्टिसान चेंज हिस्ट्री शीट म्हणून नावाचो एक प्रकार असता. पयल्या प्लॅनान आनी आतांच्या प्लॅनान तुम्ही कितें कितें चेंजीस केला हेजी हिस्ट्री दिवप आसता, हेंचे डिटेल्स दिवप आसता. आमी कितें ट्रेजर हँड खेळटाले, पयलींच्या प्लॅनान कितें आसलेले आनी आतांच्या प्लॅनान तुम्ही कितें दुरुस्ती केला किंवा कितें बदल केला हेजे लिस्ट किंवा हेजे डिटेल्स खंयसरूच नासलेलो. हेजो अर्थ सारको क्लियर जाता की ह्या सरकाराक खंयच्याच गोष्टीक पारदर्शता, ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करपाची इच्छा ना.
गोयचो आवाज ह्या सरकारा कडेन डिमांड घालता की हे प्लॅन्स परत NCSMाक धाडचे तेंच्यांनी चेंज हिस्ट्री शीट एटलिस्ट ते तरी डिटेल्स ह्या प्लॅनान आसपाक जाय सो दॅट लोकांक कळटले की पयले फावटी आमचे कडेन जे प्लॅन येयल्ले ड्राफ्ट 1 आनी आतां ड्राफ्ट 2 येयला हेंच्या मदीं कितें डिफरन्स आसा तो आनी परत तेंच्यांनी विलेज लेवलाचेर हे प्लॅन्स काडून तेंचे कडल्यान इनपूट घेवपाचो आनी हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन मागीर तेंच्यांनी पब्लीक हियरिंगाक लागून कॉल करपाचो. देव बरें करूं. कोणाक कितें विचारपाचें बीन आलें तुजें? गरज पडल्यार आमी कोर्टानूय वयतले. Many of the locals, including fishermen, etc., have already approached us and त्यांच्यानी help मागला की please help us to get this public hearing reconducted. So तिथून आम्ही खूप we will also visit the GCZMA maybe tomorrow or day after. We will make our request there personally. If they are not listening, then the only option कित्याक हो जो state आसा, especially Goa, there is no government left here. If state of Goa is running and if people are enjoying anything, it is because of responsible citizens who go to the judiciary for help and the judiciary gives orders and that's why the state is running. Otherwise, governance is a mess. There is no other option. Being a democratic country, the court is the next option. If it was not democratic, I think by today there would have been bloodshed in the area. बरोबर. हय पंचायत लेवल आमची आतां मागणी कितें आसा प्लॅन्स परत NCSMाक तेंच्यांनी धाडपाचे आनी फाटल्या फावटी जे प्लॅन धाडलेले जेचेर लोकांनी इनपुट्स दिल्लेले त्या प्लॅनान आनी आतां जे प्लॅन केला ड्राफ्ट 2 हेंच्या मदीं डिफरन्स कितें आहा तेजी हिस्ट्री शीट दिवपाची तेंच्यांनी चेंज हिस्ट्री. हे चेंज हिस्ट्री दिल्या उपरांत परत पंचायतीक धाडपाचे तांकां 2 म्हयन्याचो टायम दिवपाचो आनी मागीर पब्लीक हियरिंग घेवपाची. ह्या कायद्यान बसता तशें तेंच्यांनी करपाचें. आपले कायदे नवीन नवीन तयार करप न्हू तांकां आनी तेंचे ते रियल इस्टेट लॉबीक फायदो जाता तसले. Sir, as Goincho Avaz, our entire team, some of us have been going there in the morning, some in the afternoons, and our team members who are working are even going at 8 in the night or 9 in the night visiting panchayats. We have covered more than 125 panchayats as a team, and each panchayat we have helped them to prepare their objection and suggestions. The reason why the public hearing was not for those who are giving in writing, but it was for those people je konang gorong zaina, fishermen. You can't ask him to write and give. He wants to come there and teka sangpak jay maka problem kide zala te dorya dege. He cannot write and give. Public hearing is for them. Ata kide zala te amcheshi nelia. We are helping them also to write their objections. पब्लीक कन्सल्टेशन म्हटलें कितें इन्फॉर्म डिसिजन जावपाक जाय. तुमी इन्फॉर्मेशन सप्रेस करतले तांकां समजोन घेवपाक टायम दिवचे ना. प्लॅन्स अशे सबमीट करतले की ते अर्द्या चडशा लोकांक 80% लोकांक कळचे ना. फिशरमॅनाक प्लॅन कशें कळटले कोणी एक्सप्लेन केल्या शिवाय. आनी जर खंयची गोश्ट कोणाक कळना जाल्यार तेजेर ते बरोबर निर्णय कशे घेतले. इन्फॉर्म डिसिजन जावपाक जाय आनी बरो प्लॅन तयार जावपाक जाय गोंयाक लागून. जाल्यार तेंच्यांनी वचोन गांवांनी परत हे प्लॅन एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. सिलेक्टेड पब्लीक हियरिंग म्हणना न्हू तेका. पब्लीक हियरिंग लोकांक लागून. According to me, the public hearing was conducted in the way some of these builders and all asked it to be conducted. So it was actually a program that was conducted by the builders and not the GC. That you can. That at least whatever that has happened.